पुरवेत हो प्रकार दिसान दीस आतां ना जावपाक लागला. होम डिलिव्हरी कॉन्सेप्ट आयिल्ल्यान लोकांक ऑनलायन सगळें दारान मेळटा. तरी आसतना पुरुमेताचो बाजार करप ही वेगळीच मजा. मडगांव पुरुमेताच्या बाजाराक बरीच गर्दी. सध्या आमचो पुरुमेताची सिजन चल्ला. मुद्दम हांवें आमगेली म्हापशेची मिरसांग, आमगेली काश्मीरी मिरसांग आनी बेडगी मिरसांग हे आमचे प्रमुख मिरसांगो आसा. हेर बी आमी आमचो नाटेकट मसालो बी आमी मॅन्युफॅक्चर करता. प्लस आमगेलो गॅस आनी पिकल मसालो चड वता. ते बी स्पायसीस आमचे भरपूर खपता ह्या दिसांनी. आतां सद्या आमची सिजन चालू आसा पुरुमेताची म्हणून. आनी बरो आमकां प्रतिसाद बरो आसा. गिरायक बरें आसता ह्या दिसांनी पुरुमेताचे. गॅलरी बी घालपाक गॅलरी उदो येता म्हणून आनी जोडो मोडपाक मातसो येतो एक प्लास्टीक येता ब्लॅक येतो ब्लॅक एक येता येतो वताय ते कंट्रॅक्शन बी करून ताका लागून वताय. क्वालिटी टायप्स ऑफ फीश आमी सेल करता आमगे शॉपार. सो आतां लोक हेस्ता खातीर सगळे जाणे हेस्ता बरोबर मेळटले. बट लोकांक खबर आहा आमगे शॉपार आमी मसाला बोंबील कोताय, आमी सोले विकताय, पार विकताय, बांगड्यांचो आनी सुंगटां, क्वॉलिटी सुंगटां, गांवठी सुंगटां. सो अशें करून कस्टमर जाणे की क्वॉलिटी प्रोडक्ट मेळटा. लोक हे पुरमेता लागून वता. पळय मागीर तेंचे कितें मागीर आमच्यो ह्यो मिरसांग्यो सुक्यो मिरसांग्यो हळद कोथमीर हें पुरमेत दवरपाक वर्सभर. मागीर पावसाक कोण कांय घेनाशिल्ले. म्हणजे परत परत पावसाक तेन्ना पावसूय बीन मोठ्यान आनी बरो आवाजाचेर येतालो. आतां त्या पावसाक फोर्सय ना जाला. आनी हें आमी पुरमेत म्हणजे कितें एक वर्साचें खंयच वचनाशिल्ले भायर. पावसाक भायर सरप ना. घरा कडेन बसून सगळें खावप हे वर्साचें पुरमेत म्हणटाले तेका. आनी ती एक उमेद तशी आसताली. पूण आतां तें ना. आतां लोकांक तें ना. आतां सगळे रेडीमेड सोदता लोक. पूण स्वता करता न्ही तेजो टेस्ट डिफरंट. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.